John chapter 20 verse 11 to 18. जेजू मगदलनेच्या मोरयेक दिसती पडता. हेणे मोरी पोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने बागवून पोंडा भितर तिळण पळयतना धोवे न्हेसलेलो देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागी आनी एकलो पांयाकडे बसून असलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तू कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी काण्ण व्हेला. ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतले म्हणून ती पाटी गुंवतना जेजू थंय उबो असलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळले ना. बाये तू कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारले. तो माली म्हणून लेकून ती तिचे लेगी म्हणाली, सायबा तुवें ताका काण वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्या जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गुवन पळोवन म्हणाली, रब्बोनी. जेजू तिका सांगा लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडूंक वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलेनीची मोरयेन वचून आपणे सोम्या देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक सांगलें. मॅथ्यू चॅप्टर 7 verse 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बोडया आनी तुमकां ते उक्ते जातले. John chapter 14 verse 18 and 19. हांव तुमकां आतां बरी संड बसना. हांव तुमचे दृश्टीन परतून येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. John chapter 16 verse 33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. Isaiah chapter 44 verse 24. तुका तुज्या आवयच्या गर्भान घडयल्लो सरस्पोर तुजो सोडवणदार अशें म्हणटा. हांव सरस्पोर सगळ्या वस्तूचो रचणार. हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारले. हांवें पृथ्वी आकारली तेन्ना म्हजे सवे कोण आसलो. Isaiah chapter 41 verse 10. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजा दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. Jeremiah chapter 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. Roman chapter 8 verse 35. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातां वेगळे करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा तलवार. Psalm chapter 41 verse 13. सदैव जाव सरस्पोर इस्रायलाचो देव, ससनाचे ससनाक आमेन आमेन. Psalm chapter 41 verse 10. पूण तूं सरस्परा म्हजी दया कर, म्हाका उबो कर आनी तांकां फावो ते पारीक करतलो. Psalm chapter 51 verse 1. काकूत म्हजी कर देवा, तुज्या तीर मोगान तुज्या व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड. Psalm chapter 55 verse 1. देवा म्हजे मागणे आयक, हांव विनंती करतना लिपोवन रावनाका. Psalm chapter 54 verse 1. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. Psalm chapter 54 verse 2. देवा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरां कान दी. Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकुल्त कर देवा, म्हजी काकुल्त कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्ना संपासर तुज्या पाकाड्याचे सावळेंत हांव आसरो घेता. Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सरस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकुत करूंक तो उरता, कित्याक सरस्पोर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरवोसो दवरता ती सुभागी. Psalm chapter 55 verse 16. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सरस्पोर म्हाका निवारतलो. Psalm chapter 59 verse 9. म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दीस लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटे. Psalm chapter 61 verse 1. देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. Psalm chapter 55 verse 22. तुजे वोजे सरस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळतलो. प्रामाणीक मनशाक तो किदींच दंडोळ्यो दिवचो ना.
Psalm chapter 62 verse 1. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. Psalm chapter 109 verse 26. पाव म्हाका सरीसपरा म्हज्या देवा, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. Genesis chapter 12 verse 3. तुजेर आशीर्वाद घालतल्याचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्याचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतली. Psalm chapter 109 verse 28. ती शिराप घाल्यार घालूं पूण तूं आशीर्वाद घालतलोय. म्हज्या आंगार पडटल्या लजेक घाल पूण तुज्या सेवेक संतोष भोगूं.